कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। राज्यात अपघाती मरणात थांबून थांबणार। शुक्रारात 2 अपघातांनी दोगांक मरण। हरमल जाल्ल्या अपघातान रस्तो हुप्पी उल्हास गोकर्णकाराक भर वेगान येवपी दुचाकीन धपको दिलो आणि फुडें वचून एका स्कूटरीक आदळ्ळी। मात ताका हॉस्पिटलांत व्हरतना वाटेतूच मरण आयलें। मजगती ह्या अपघाताची घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्या। मात ह्या घडणुके उपरांत राती थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिवन अपघाताक जापसालदार आशिल्ल्या पुलिसाक अटक करपाची मागणी लावन धरली। जो मेरेन ताका अटक करिनात तो मेरेन आमी ताची कूड ताब्यात घेवचेच नात अशें गोकर्णकाराच्या घरच्यांनी स्पश्ट केलें। पावणे 11 सकाळी तेन्ना ताका अरेस्टय करूना तो आपलो फ्री भोंवता। दुसरे तो एक्सिडेंट जाल्लो तो ऍक्सिडेंट झालो तो झालो तो मेलो त्याचा हांकां काय पडलेले ना। ऍक्सिडेंट झाला मी सुद्धा 33 वर्सां सिरीज केल्या जेल डिपार्टमेंटात कळ्ळें। पूण अशें खूब काळजी घेतली आमी, खूप जाणांक आमी सुद्धा शिकयले धडे। आता तुम्ही न्याय जायो माझ्या भावाशी तो नाल्यार माडा मी घेयना, माडा घेयत ना तो सुणो रे वयला मिनिस्टर ताका जावनी येळ पडलो जाल्यार मोदी कडेन जावनी। तुम्ही सांगा मोदी बोलता म्हणा विजयाधर गोकर्णकर म्हणा मोदी पर्यंत जावनी। आमी तसे कमी ना हे तुमकां सांगता। आम्ही कमी होऊन येऊंक ना। तुम्ही समाजच्या लूज घालून जेन्ना आमचो थंय मनीस मृत्यू आलो म्हणून आम्ही येयना। तो बिनधास्त भोंवता मरे, तो बिनधास्त इतलो भोंवता की ताका कांयच ना। पोलिसांचा सुद्धा काय पडलेले ना। बरें आता ताका तेंच्यांनी खंयची शासनां लायला कितें लायला ते आमकां कळोंक जाय न्हू ना। मडे आमी घेवचे ना, मडे थंय जा आमी बॉडी घेवचे ना तुम्ही नाचे ना। उल्हास गोकर्णकाराची बॉडी घेवचेच ना आमकां जाय। दुसरे अरेस्ट करपाकच जाय आनी तेजी कितें सेक्शनां लायला न्हू ती आमकां दाखोवंक जाय आनी FIR आमकां दिवंक जाय तेजो। आणि तेजे ते इन्स्पेक्शन केला वो ना ते आमकां जाय गाडयेचे। RTOन केला वो ना ते आमकां जाय ते। आनी गाडी कशी सोडली तेची ती जाय आमकां। कसली गाडी असली ती? तेजी KTM गाडी असली आणि हेवी स्पीडीर गेला 80च्या वर। नाव कितें तेचे नाव कितें तुमकां खबर बिया? तो मारला ज्याने गाडी मारल्या पळय तेचे नाव कितें? गाडी धाडली तर मी असलो पूण मी थंयसर असो आलो म्हाका नांवय कळना काय कळना। भावाची पळयत असलो मी व्हडलो भाव तसो कळ्ळें। तेजें नांव सोहम वस हरमलचो सकयल आवड्याचो तो। हरमलचो तो? हरमलचो सकयल आवड्याचो। कितें पुलीस म्हणून ऐकला आम्ही। तो हाली जॉईन जाला 2 महिने जाला अंड आताच झाला हाली। तो फिक्स नसतलो पण त्याच्यावर ऍक्शन जावकूच जाय। पुलीस असो कोण हांव। फोंड्या ट्रक आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चालक एकनाथ शेटकार हाका मरण आयलें जाल्यार ताची बायल गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। मजगतीं पुलिसांनी ट्रक चालकाक ताब्यात घेतल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या। नमस्कार, आम्ही फोंडे आसा ज्या जाग्यार आता KTC बस स्टँडा कडेन एक अपघात जाल्लो। ट्रक आनी दुचाकी मोटरसायकल यांच्या मदीं अपघात जाल्लो। दोगांय माड्डोळच्या दिशेन वयताले आनी ट्रक ओवरटेक करपाच्या नादात ते मोटरसायकलीन जे वयताले आपली पती पत्नी वयताली दोगांय बायलां वयताली तांकां चिरडले गेले आनी चिरडले म्हळ्यार जखमी जाले। आनी तेजो जो एकनाथ शेटकार आसा तेजो उपजिल्हा हॉस्पिटलान हांगा उपचार घेतना मृत्यू जालो। आनी सुलोचना शेटकार ही गंभीर जखमी जाल्या कारणान ताका बांबोळे हॉस्पिटलान पावयल्ले आसा। आनी सद्याक फोंडेच्या पुलिसान हो जो ट्रक चालक आसा ताका ताब्यात घेतलेलो आसा आनी तपास चालू आसा। तर कामर खाजन म्हापसा राष्ट्रीय महामार्गाचेर म्हाल येरादारी ट्रक उमटलो। ड्रायव्हरा सयत 2 जाण किरकोळ जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। नमस्कार, आम्ही आहात सध्या ग्रीन पार्क टू करसवाडा पेडे हायवेचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जो हेवी लोडेड जो ट्रक आसा जो कंटेनर आसा तो हांगासर परतो पडलेलो आसा। जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमकां अशें कळण्यात येयलें की हो जो हेवी ओवरलोडेड जो ट्रक आसा तो करसवाडा हायवेच्यान थेट फुडें वयतालो आनी अशें कळण्यात येता की हो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो ड्रंक आशिल्लो आनी खंय तरी तो हायवेचेर जेन्ना येतालो तेन्ना तो स्पिडीन आशिल्लो आनी तेजो जो कंट्रोल आसा तो खंय तरी इम्बॅलन्स जालो आनी तेणी धक्को जो आसा तो थेट हायवेच्या डिवायडराचेर मारलो।
तसोच तो फुडें येयलो आनी जेन्ना धपको डिवायडराचेर लागलो तेन्ना फुडें वचत तेजो जो लायटीचो पोल आशिल्लो तेजेर लागलो आनी तो तसोच हायवेच्यान फुडें येत गेलो तेन्ना कंट्रोल जो आसा ड्रायव्हराचो तो खंय तरी सुटलो आनी थेट सर्वीस रोडाच्या कुशीक जो आसा रस्तो थंयसर तो परतो पडलेलो आसा. जेन्ना हांगासरल्यान काही लोक वयताले तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें आनी थेट हांगासर तेच्या मदती खातीर धांव घेतली. म्हापशेच्या पुलिसांक तेंच्यांनी कॉल केलो आनी जो ड्रायव्हर आसा तेका गाडयेंतल्यान भायर काडलो. 108 घालून तेका सध्या उपचारा खातीर म्हापशेचें जें आजिलो हॉस्पिटल आसा सध्या थंयसर तेजी ट्रिटमेंट चालू आसा. पण अशें कळ्ळें तेन्ना की हो जो ड्रायव्हर आसा तो ड्रग्ड आशिल्लो आनी स्पिडीन आशिल्लो आनी तो कारसवाडा हायवेच्यान तो ह्या सायडीक येयल्लो. सध्या घटनास्थळी हांगासर म्हापसाचे पुलीस आसात ते सध्या हांगासर पंचनामा करीत आसात. तेची जी अपडेट आसा ती गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी.